आदले तेंपार लाँग लाँग बॅक सगल्यां कडेन घोडे आसलोले आनी गिरेस्तां कडेन गाडी आसलोल्यो. हां. आतां सगल्यां कडेन गाडी आहाय आनी गिरेस्तां कडेन घोडे आहाय. सारकें. नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी आसा सद्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान आनी कांय मिनटां उपरांत जावपाची आसा रेड कार्पेट. आनी ही रेड कार्पेट म्हत्वाची हाचे खातीर की गोंयची जी पिक्चरां आसा, गोंयची जी फिल्मां आसा ती त्या रेड कार्पेटीचेर म्हणजे तांचे प्रोड्युसर, एक्टर्स आनी बाकीचे क्रू मेंबर्स ते रेड कार्पेट चलतले. सो ताच्या पयलीं तांकां रिक्वेस्ट करून आमी हाडिल्ले आसा आनी हांगा रिप्रेजेंटेशन आसा 2 फिल्मांचें. एक नॉन फिचर फिल्म कॅटेगरीन जाता गाथन आनी आमचे बरोबर आसा सचिन सुर्लकार. सचिनाक चश्मा काडले जाल्यार तुमी वळखतले कारण तो खुबशे फावटी चश्मा शिवाय दिश्टी पडटा. ओके, पूण आतां मातसो इज एक्टर विक्टर म्हणटकर ताका चश्मा लावन बसचो पडला. सचिन सुर्लकार. क्रिस सिल्वा. क्रिस हेज यो डिरेक्टेड द मुवी क्रेझी मोगी. आनी ज्या मनशा शिवाय पिक्चरां जायना सगळ्यांत म्हत्वाचो तो म्हणजे प्रोड्युसर मिस्टर दुर्गाप्रसाद फ्रॉम क्रेझी मोगी. आनी थँक्यू व्हेरी मच फॉर इन्वेस्टींग इन कोंकणी मुवीज सर. नाजाल्यार जायना ते कोंकणी पिक्चरां. आनी जॉन डिसिल्वा ताची वळख करून दिवप म्हणजे आय डोंट थिंक एनीवन रिक्वायर्स. आनी दीस इज सिक्वेल. जॉन बाबाची इंटरव्यू तुमी पळयली स्टार्टींग वीथ गाथन. पयलीं म्हणजे हाव डू यू फील रेड कार्पेट? तूं भायल्यान कवर केल्ली फर्स्ट टायम आय थिंक यू आर वॉकिंग. फर्स्ट टायम रेड कार्पेट वॉक करता आनी एक प्रत्येक एक्टराक खरें म्हळ्यार एक गरज आसता ती म्हळ्यार एक तोखणायेची. आनी रेड कार्पेट इज दी प्लॅटफॉर्म ऑर एक एवॉर्ड कशें म्हणपाक शकता. तुजें फिल्म जेन्ना प्रिमियर जाता फेस्टिवलांक, खंयच्याय फेस्टिवलांक रेड कार्पेटीक वचप इज एक वेगळी फिलींग आसा. आनी हांवें ती आयज हांव एक्सपिरियन्स करतलो. सो आफ्टर एक्सपिरियन्सींग हांव वेगळें कितें तरी सांगपाक शकतलो तुका. परत इंटरव्यू करुया. क्रिस, वॉट इज यू नो तुजो एक्सपिरियन्स कसो सद्या म्हणसर तरी फिल्माचे इफीतलो? या सो हांव आनी आमचो प्रोड्युसर सर दुर्गा प्रसाद आनी आमची पुराय टीम सारकी थ्रिल्ड आनी एक्सायटेड आसा बिकॉज दीस इफी न्ही दीस इज लायक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हस. बिकॉज हाज्या पयलीं आमी खूबदां हांगा आयला आनी अदर एक्टर्स आनी डायरेक्टर्स प्रोड्युसर्स रेड कार्पेट चलता ती पळयल्या. सो दीस इज द फर्स्ट टायम दॅट वी आर वर्किंग ऑन द रेड कार्पेट and for this I am also very grateful to our producer sir for producing the film and also for AHG for because in Goan section तुमी इंट्रोड्यूस करून तुमी आमच्या गोवन फिल्माक एक बरो प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा आनी एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आमचोय टॅलंट हांगा शोकेस करपाक. सो वी आर वेरी ग्लॅड दॅट आवर फिल्म्स जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इफी. क्रेझी मोगी या माझ्या फिल्मा बद्दल सांग. क्रेझी मोगी इज अबाउट द लेन्स वी गो फॉर लव. कित्याक जेन्ना तूं कोणाचोय खरेपणीन मोग करता तेन्ना ताज्या वांगडा तूं जिवीत सारपाक तूं कितेंय करपी. यू विल नेवर स्टॉप. पुराय जग तुजेर आड लेगीत आसल्यार तूं त्या जगा कडेन झगडटलो आनी आपल्या मोगा वांगडा आनी सोलमेटा वांगडा रावपाक तूं फूल प्रयत्न करतलो. सो बेजिकली दीस स्टोरी फॉलोज द लायफ्स ऑफ 2 guys आनी तांच्या लायफान जें टर्बुलन्स जाता आनी तें टर्बुलन्स ते कशें सॉल्व करतात तें ह्या फिल्मान दाखयल्लें आसा. ओके, प्रोड्युसरां कडेन वी आर सॉरी की वी आर क्विकली हॅविंग दीस बिकॉज लेट जाता तुमकां रेड कार्पेटा. सर, आय थिंक दीस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टायम दॅट यू वील बी वॉकिंग red carpet. Yes. You have experience of walking red carpet, but still it is always a new experience when you walk again on the red carpet. Yes. Please tell us more about it. No, always I believe in कोंकणी मूवी काडपाक जाय. म्हाका दिसता हिणी म्हाजे कोंकणी मुवीन काम केलेलें आहा आनी नवो नवो डायरेक्टर हाडपाक जाय आनी नवो एक्टर हाडपाक जाय आनी कोंकणी भाशा कशें मुखार सरपाक जाय ताचें म्हाजें एम आसता. अरे वा. फायनान्सिंग कोंकणी फिल्म इज ऑलमोस्ट लायक एनिमी गेला, मार्टिन गेला, हय, ग्लोरी गेला आनी आतां ही जी मुवी आहा क्रेझी मोगी आहा. आनी हे मुवीचें मात्र कितें आहा आतां पॅन्डेमीक जालो आमचो कोरोना. मागीर सगळे आमी कितें कोरोना येवन मागीर सगळे आमी मातशें निराशान गेला. मातशें इतलें येना न्हू कोरोना. आनी मागीर म्हाका स्टोरी सांगला. म्हाका दिसला तें मातशें हितून ह्युमर आहा सगळें बरो आहा. टोटल एंटरटेनमेंट. टोटल एंटरटेनमेंट. एकदम तूं आमचो पात्रांवाचो पयला जाल्यार म्हाका आसपाक गेलो. हांव पयला मुवी. सो म्हणजे एकदम फूल एंटरटेनमेंट मुवी तूं सारकें एन्जॉय करपा जाता. पण म्हजें एकच आसता कितें आमचे गोंयकार मुवी पळोवपाक जाय. आमी सांगता आनी तोंडार उलयता सॉरी टू से दॅट बट आमचे मुवी आमी पळयना जाल्यार कोण पळयतलो सांग म्हाका. गोंयचो क्रावड तरी आसपाक जाय न्हू. सो आमकां मातशें दिसता 20% मेळली 15 लाखान सुद्दां प्रोड्युसराचो मातसो कितें
ते वाट्यावर स्पेंड न्हू ते पयशे येवपाक सोदता सो यू आर रिलीजिंग दीस कॉमर्शियली ऑल्सो युअर काय कमर्शियली ऑल्सो रिलीजिंग युअर 7th December 7 December. हय हय We have told this. आमकां in fact we know Yeah. John Bob when we had interviewed him. हय ताणी सांगिल्लें 7 December रवींद्र भवन मारगांव. हय तुमी मातशी एडवर्टायज करपाक जाय मुवी चालू आहे भाई. This is also part of हय advertisement. हय आनी तुमी कोंकणी मुवीक लागून तुमी भरपूर काम करचें पडटा मिडिया पर्टिक्युलरली We are ready. येस प्लीज आं Okay, John Bob, your experience. You have been walking red carpets. होय. हाज्या पयलीं केला तुवें. पळय हेज्या पयलीं चल्लां फर्स्ट टायम हांव राजेंद्र तालाक बाबागे ओ मारिया फिल्मा रेड रेड कार्पेट. कार्पेटाचेर येयली. तो क्रिसाक कितें हें दिला टिप्स बी दिला वॉट टू डू ऑन रेड कार्पेट. ना म्हाका आतां याद ना. तुका याद ना. तुका याद पळय डायलॉग याद आसता फकत हांव इतलें सांगूंक सोदतां तुमकां आनी सगळे आमगेले प्रिंट मिडिया डिजिटल मिडिया काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा आनी जात तितलो कोंकणी फिल्मां जी आयज हिंग दाखयतले तितल्यांकूय तुमी सपोर्ट कराय आनी हर म्हणल्यार आमगे प्रोड्युसर सर दुर्गा प्रसादान सांगिल्ले ते भाशेन कोंकणी पिक्चरां लोकांनी चोवपा जाय आनी हांव सोजमता हे पाटी लोक चोयतो म्हण कित्याक हें टोटली एंटरटेनमेंट हितूं फुली एंटरटेनमेंट. ई फील कितले आसा हें सांग इफीचे डेट सांग दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. इफी डेट आमगेली मंडे 27 2/15 मंडे होय आनी माकिनेस पॅलसां मॅकिनेस पॅलस 27 मंडे 2:15 आनी मागीर सगळे थ्रू आउट गोवा स्पेशल प्रिमियर शो मारगांव रवींद्र भवन हॉलांत तो डिसेंबरा 7 तारखेर 7th December 7:30 PM रवींद्र भवन पाय हॉल ऑल गोवा. हॉल म्हणजे सगळे गोवा गोंयकारां म्हणजे सगळे कोंकणी उलोवपी आमगे गोंयकार भाव भयणांक सगल्यांक ज्या कोंकणी उलयताय सगळ्यांनी तितल्यांकूय येवपाचें. कित्याक हिंग जाता एक पाट तुका भितर सरपा आडकोडी जाता रेजिस्ट्रेशन करूंक पडटा हें कितें जाता एक सादो मनीस आसता कॉमन मॅन आसता तेको बेड्याको तें सो थिंग कितें जाता तिकेट कार्ड भितर सर हय कांय ना सेक्युरिटी चॅक कांय ना. पूण कित्याक आमी कित्याक हाडूं जाणाय. नाका सेक्युरिटी चॅक ना म्हणून कित्याक हाडूं नाका म्हणटा. ना रे तुमकां बरें न्हू तिकेट काढ येतले रे तिकेट काडून पूण हिंग कितें जाता तुका सेक्युरिटी बी चॅक आस न्हू हय वीच इज गूड सेक्युरिटी चॅक आसपा जाय पूण आमगे मारगांव कितें जाता आमचो लोक तो हय आमचो लोक म्हणल्यार कळ्ळ तुका आमचो आमी तेंगे काळजांनी ते आमची पास काळजांनी ना म्हण सांग. पास ना ते लोक सांग. हां नाल्यार फाल्यां फोन आयले म्हणनाका आमी ना सगळ्यांक ना पास रे आयले. लोक आमगे तिकेट काडून चोयताय रे तेज्या मुखार होम सीट होम चयलो ना सचिन बाब आहा तेणें कितलो इंटरव्यू घेवन कितलें प्रोमोट केलोलें हय, आनी आयज home कितू sweet home. होम स्वीट होमा फाटल्यान मेळ्ळें आमी तेणे जायते promote जायते करून तो तो हांगा सदां बसला आहा. आतां movie maker. होय 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 आनी Next time सरा हांव गेले हांवें पिक्चरां काम केलां मार्टीन मुवी आहलो हय. प्रोड्यूस बाय ए दुर्गा प्रसाद सर आनी डायरेक्टेड बाय जितेंद्र सिकेरकर. हय जितेन शिकेरकर. ओके बॅक टू गाथन. आतां गाथनाची स्टोरी इज हांवें तें पोस्टर पळयला जाल्यार ते एक व्हडें दाखयलां न्हंय दाखयल्या खंय ती एक्झॅक्टली. शूट जाला दुर्भाट जो सुंदर गांव आसा आमचो गोंयचो फोंड्या सायडीक आनी एकदम सुंदर असो सिनेक ब्युटी ऑफ गांव आसा. गोंयान एक ती बरी गजाल आसा सर गोंयान ती एक बरी गजाल आसा की आमी आख्ख्या जगान खंयसरूय गेले जाल्यार वेगवेगळे जे स्पॉट्स सोदतात आर्ट डिरेक्शना खातीर किंवा हेच्या खातीर गोंयान तुका रेडीमेड मेळटा. गोंयान तुका जाय तसले एक जे आर्ट डिरेक्शना खातीर जाय तश्यो गोश्टी आसा पळय त्यो ऑलरेडी आसा गोंयान. ते खातीर भायले मुवीज हॉलिवूड म्हणा बॉलिवूड म्हणा किंवा साऊथ इंडियन मुवीज म्हणा ह्यो हांगासर येता आनी शूट करतात. सो गोवा डजंट रिक्वायर फिल्म सिटी. गोवा इटसेल्फ इज अ फिल्म सिटी. एक्झॅक्टली गोवा इटसेल्फ इज अ बिग थिंग. सराक आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें कोंकणी उलया. माझे कडेन दॅट इज व्हेरी गुड पॉयंट. अरे झालं. सरा बद्दल सुद्धा न्ही एक गोष्ट आसा की जेन्ना आमी हिस्ट्री वाचतले न्ही हय. तेन्ना सर दुर्गाप्रसाद सर विल बी दी ओनली प्रोड्युसर ज्यांच्यानी कोंकणी मुवीक एका टायमार वयर व्हेले. पुश केले हे सारकें सर. विच इज व्हेरी ट्रू सर. तुमी म्हाका दिसता फाटले सर इफ यू वील अग्री सर कारण फाटले जे कितली वर्सां जाली फाटली आमी 7-8 वर्सां पळयता जी मेजर फिल्मां आसा 2013 सुरू केला. तुमकां पयलीं मेन इम्पॉर्टंट मनीस ते तुमकां दिसलें कशें की पिक्चरांनी आनी टू कोंकणी पिक्चरांनी इन्वेस्ट करचें म्हणून. कोंकणीवर मोग आहा म्हाका. कोंकणीचेर मोग आसा. म्हाका पयलीं खबर ना जे तुमकां कोंकणी उलोवंक कळटा म्हणून हांव इंग्लीश उलयतालो. बरो उलयता. तुमी फ्लुएंटली उलयता. आतां हे कोंकणी. म्हणटा पिक्चर चोयता म्हणटा आमी म्हणटा पिक्चर पळयता म्हणटा. आमी पळयता म्हणटा. ते चोयता म्हणटा. आसूं. तांच्या प्रॉपरान इतली
स्क्रिप्ट हा तो विचाराचा And I have a lot of scripts. I have more than 15 scripts. तुम्ही सगळी आता हे स्क्रिप्ट started. पळोवन फायनान्स केला तुम्ही No, but हांव ज्याचे कडेन काम करपाक जाय आसलो मग जॉना कडेन जाणाकडे जॉन बाब दॅट इज युअर आनी ग्रेटनेस हे कशें मुखार व्हरता तेजे वयर आहा क्रिसाचे आय एम द फायनान्सर हय आनी कोंकणी मुवीक आम फायनान्स करता चडशे सो दुसऱ्या मुवीक फायनान्स नाजाल्यार आय एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश आय कॅन डू तेलुगू लॉट ऑफ मुवीज हा हांवें आतां- अर्जी केला तुम्ही कोंकणी सोडून पिक्चरां फायनान्स केला हिंदी फर्स्ट मुवी न्हू कालापूर आहा हां कालापूर हिंदी हय आनी ते आमी हांगा दिल्ली किरण बेडी दाखयला किरण बेडी डॉक्टर किरण बेडी हां ते इतले एप्रिशिएट केली दॅट इज रिगार्डींग जेल रिफॉर्म्स हां ओके कोण जेलान वता न्हू ते बरे मन जावन येवपाक जाय अशें स्टोरी ते ओके नेक्स्ट आमी केला एनिमी हां एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हां यू नो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट या आय नो हय मागीर मार्टीन केला हां आनी 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 एक मुवी हांवें हें केला डबिंग केला मोगान पडलो म्हूण तेलुगू मुवी डबिंग केला कोंकणीन अच्छा हां ओके डबिंग केला मागीर Okay. ग्लोरी मुवी हांवें खेळला हां खूब मुवी येवपाचे आहा म्हाजे लायनान सो बट आमी बरोबर मेळत स्क्रिप्ट रावतले बरोबर कंटेंट जाय म्हाका आतां आमी मेळत रावतले अशें दिसता आज क्रिस पळय तुजेर सगळो भार आसा सद्या प्रोड्युसरूय म्हणटा तूं फुडें कसो व्हरतलो तें आतां पळोवया म्हणून प्लॅन कितें आसा ह्या पिक्चराचेर सो ह्या फिल्मा पयलो प्लॅन आहा की आमी 7 डिसेंबर 7:30 PM रवींद्र भवनांत प्रेमियर शो कोतले हय. आफ्टर डॅट वी हॅव बुक्ड शोज रवींद्र भवन बूक केल्लें आसा माकिनेस पॅलसूय पेंजीम बूक केल्लें आसा आनी उपरांत आमी फोंड्याय बीन करतले आनी कुडचोड्याय बीन सो जंय जंय गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो आसा फॅसिलिटीज ते आमी फुल्ली युटिलायज करतले आफ्टर दॅट वील ऑल्सो रिलीज इन आयनॉक्स हां या एंड वील ट्राय आर बेस्ट टू रिकवर द कॉस्ट आनी सगळ्या ऑडियन्सांक ओडून हाडपाक थ्रू प्रमोशन आनी सगळें क्रेझी मोगी या डॅडी आसा सो फुडें काय विचारना बट स्क्रिप्ट इन्स्पायर्ड फ्रॉम समथींग नो 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 इट्स नॉट इन्स्पायर्ड बाय समथींग या म्हणल्यार कोणाची अशी पर्सनल लायफ बीन कांय ना इट कांय इज ना. या फ्रेश आनी कोणा रिलेट बी जाले जाल्यार रिलेट जाल्या खूब जाणांक जाल्या रिलेट हो. स्पेशली जो यूथ आसा यंग ऑडियन्स जे कोणानी म्हज्या फ्रेंड्सान बीन पळयला तेमी म्हणल्यार लायक सर्टन सिन्स लायक ती आपणा लायफाची कशी दाखयल्या अशी दिसली म्हाका. रागार बी जावना मरे तुवें काडून आपल्या पिक्चरान तांकां मागीर दिसलें की मे बी एकदां तिमी म्हाका ती स्टोरी सांगिल्ली सो ती आयकून ती म्हज्या ती अशी हांवें मतीन धरून हांवें ती दाखयल्या काय म्हूण हां मागीर सो मे बी जावपाक शकता पूण अशें ओपनली सांगपाक शकना कोण फ्रेंडशीप आहा काय तुटली या फुल होय फ्रेंडशीप आसा काय तुटली ते सांग ना फ्रेंडशीप आसा अजून हय बिकॉज दे आर ऑल्सो हॅपी की तें दाखयला तें पॉझिटिव्हली दाखयला नेगेटीव कांय दाखोवना Negative कांय ना. एंड सेकंडली ना ह्या फिल्मांत कॉमेडी ड्रामा आनी रोमॅन्स ह्या 3 जॉनर मिक्स केल्ले आसा सो इट्स अ होलसम फिल्म ज्या सगळ्यांनी एन्जॉय करपाक जाता ओके या सो येवन एन्जॉय करचे होय एंड ऑल्सो दीस फिल्म इज लायक नॉट टार्गेटेड फॉर अ सर्टन सेक्शन ऑफ ऑडियन्स लायक इट इज टार्गेटेड फॉर अ वायड सेक्शन ऑफ ऑडियन्स हा. सो यूथ फिल्म आसा बट एट द सेम टायम लायक तांच्या मम्मीनूय पळयल्लें आसा अंकल आंटी सगळ्यांनी ते फॅमिली वांगडा पळोवपाक जाता जॉन बाब यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दीस फिल्म इन 2 ways one as an actor Yeah. second as a father of the Chris. director so मातसो हे आसा लोड आहा होय म्हणजे म्हाका जाय हें फिल्म खूब कास्तीक गेला सगल्यांनी खूब कास्तीक गेला आनी जायत त्रास केले ऑल द आवट ऑफ वे देखून वचोन तांकां फकत एक दोग आमगे फ्रेंड तांकां फकत नांव जाय आसलोलें लायक बॅकग्रावंड म्युजीक गायलो तो हां फ्रेझर भाशको देन डबिंग केलो तो हेर्शल मार्स्कारेनास हां ना हे करपी हेणें म्युजीक गायलां पूण तेणी आवट ऑफ वे म्हणजे कितें टायम जालो ना वयची न्हय आनी करया जात तितलें करया सो इतू डेडिकेशन घान तेणी एक्टरांनी सगल्यांनी गायलो म्हणटकूच म्हाकाय दिसता इवन तो घराको येवन चॅक करून गेलो कलर ग्रेडींग जॅसल म्हणटो हां सो हांव तांकां ऑब्जर्व करतालो हितू कास्तीक घेवन गेलो आरे हें पिक्चर चलो जाय आनी सराकूय बरें दिसता न्हू एटलिस्ट कोंकणी पिक्चर चलो पूण ते सगल्यांकूय बरें दिसता आनी आमगे लोक चोयता ना न्हू लोकांनी जायत्यो पिक्चरां पॅट्रनायज केल्याय सो हेय फाटी आफ्टर पॅन्डमीक येयले पिक्चर लोकांनी चोयचें आनी आमगे तिकेट चड ना 200 कितें आसता हय हेर तुगे बॉलिवूडाची मायज आसता मागीर Popcorn पॉपकॉर्न बी तुका मेळना 500 रुपया पडटा आनी पॉपकॉर्ना खर्च ना रवींद्र भवनात ना 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 चड खर्च ना सो एक 200 रुपयान काम जाता जाता हय सो मुगे आनीक पाट लोकांक विनंती हें पिक्चर चोयचें क्रेझी मोगी स्क्रिप्टूय तेजो बरो आहा आनी जाय जाणां एक डायलॉग सांगिल्ली ती तुला तो म्हाका देखून खूब आवडला
एक डायलॉग कितें म्हाका मारता सालील गावणेकार आनी ते रोखडें म्हणलें कसता डायलॉगा म्हूण तो म्हाका कितें म्हणटा आदले तेंपार लॉंग बॅक सगल्यां कडेन घोडे आसलोले आनी ग्रेस्तां कडेन गाडी आसलोल्यो हां आतां सगल्यां कडेन गाडी आहाय आनी ग्रेस्तां कडेन घोडे आहाय सारकें इट इज अ मॅटर ऑफ जस्ट टायम टायम म्हणजे चिंतिल्लो जाल्यार न्हू टायम तुका चोय कित चेंज करून दाखयता आनी कित कोन्न दाखयता तेजे हो म्हाका डायलॉग क्लास लागला आनी हांवें मागीर ताका सांगलें हो म्हज्या बरो डायलॉग बरयत मरे म्हूण हाजे हय. जॉन बाबान इंट्रस्ट घातलो पिक्चरान इंट्रस्ट कसो हाडप पळय तो आयडिया सारकें खबर न्ही. आहा आमी सारकें सगळ्याच्यान घोड्याचेरच येवन हाडप Okay. बट गाथन येस केन्ना गाथन सुद्दां दाखयता? गाथन आयज आसा जे फर्स्ट फिल्म आसा गोवन सेक्शनांतले आनी हे फेस्टिवलांक चडशे आमी व्हरता नॉन फिचर फिल्म आसा आनी फॅमिलीक कशें जोडून दवरता आनी फॅमिलीक जोडून दवरपाचें काम कितें करता आनी कितें आसपाक जाय आनी कितें नासपाक जाय हाचे बद्दलचे एक बारीक जो धागो आसता फॅमिलीक जोडून दवरप ताचे बद्दलचें हें फिल्म आसा सो सगळ्यांक आवडटलें नक्की आसा सगळे जॉनरचे लोकांक कारण हातूर फॅमिली म्हटल्या उपरांत सगळे जॉनरचे येतात बापूय येता आजो येता आवय येता किंवा तांचे भुरगीं येता सो हे सगळे कशें कितें एक नातें आसता ताचे बद्दलचें हें फिल्म आसा सो सगळ्यांनी गातून पळोवपा या एक्झॅक्टली गातन करून Family फॅमिलीची गातन गातन घेवन घेवन घेवन. ऍक्च्युली फॅमिलीक घेवन येवपाक जाय कारण कितें आसा आमी आतां लॉंग डिस्टन्स रिलेशन म्हणजे आमचे भाव खंय तरी भायर गेल्लो आसता कोण तरी आनी कोण तरी भायर वयता आनी मागीर ते रिलेशनां इतली फक्त जस्ट मटेरियलिस्टीक उरता तेंचेर हे नातें अशें उरना तें नातें उरपाक जाय जें जोडून दवरता आमकां आमी चवथीक आमच्या गोंयांत तरी अजून खुबशे फॅमिली एकठांय येतात ते खूब बरें दिसता पळोवपाक भायर अजून खुबशे न्युक्लियर फॅमिली जाल्ल्या कारणान खुबशे नाते ते तुटले ते गाथन तुटला सध्या ते धरून ओके सो गातन दवरची बरोबर गाथन दवरची गातन आसची खरी म्हटल्यार आसपाक जाय फक्त फॅमिलीचे न्ही समाजान सुद्दां एक गाथन आसपाक जाय फ्रेंडशिपीचे गातनी आसपाक जाय. Exactly. ही आमची हांव ही तुका गाथन ही जाली गाथन बरं. आमची खूब वेगळी आसा आमी सगळे जाण एकामेकाक वळखता हांवें ताजे युट्यूब सिरीज पळयला तातूंत वळखता सराज बरोबर हांवें 3 फिल्मां केली हय. सरान बरोबर 2 फिल्मां केली होम स्वीट होम तर आमी मजा Sweet करताली ही एक गाथन आमची गातन प्रमोशनां वयताले एक्झॅक्टली आनीक कितें आमगे रिलेशनशीपूय बरें आसलेलें विथ सपनील शेटकार माधव गाड आनी वांगडा आनी राजदीप नायक तर सारको लागीं आसलोले चौगय सारको म्हणजे ती एक फॅमिली इश्ट जालोली आनी प्रमोशन बी करपा सारकें उमेदीन वयताले उमेदीन देन आमी जाद मुवी म्हणल्यार एक एक्टींग करपा प्रमोट करपा आनी लोक चोयत तेन्ना एक खोस भोगता आनी एक गजाल सारकी आमगे गोंयकार वर्रात म्हणना ती सारकी खबर कित्याक तूं आतां उलयता न्हू जायते लोक थंय गोंयां शुटींग काडटाय आमी पासून जे आमगे कोंकणी फिल्मां जेन्ना शुटींग काडपाक कोणाल्या घरा वयताय न्हू आमी लोकेशनू मागताय त्या लोकेशन डीच डीन बाबा च्या वाडू जेवण हाडू हें मरे आमगे गोंयकारालें वर्रात हेका लागून आमकां वर्रात म्हणटाय हांव जायत गांव आवट ऑफ इंडिया ट्रॅवल जाला तें विचारताय यो म्हणजे कोण पडलो सायडी हितू एअरपोर्टार यो फ्लायटाक विचारताय यू आर फ्रॉम वीच कंट्री इंडिया आनी हांव जाणा फ्रॉम गोवा आं जितले हितून कंट्रीन वयता फ्रॉम गोवा म्हणटा जाणा सेकंड लूक दिताय म्हणजे आख्या जगभर गोंयकारां न्हू एक Respect डिफरंट आहा. रिस्पेक्ट आहा आनी हांव तें जायते पाट सांगता तो आमी सांबाळपा जायो वी हॅव टू बी ऑलवेज कायंड टू अदर पीपल जें तूं दुसऱ्या बरें करता तितलें आमी आख्या संवसाराक आसताय अर्रात गोंयकार म्हूण परत गोंयकार अर्रात गोंयकार Okay, तूं देव चोय बरें मरे करूं. Last आमगे word. दिवाळी येता तेन्ना आमगे नेवऱ्यो आमगे क्रिसमस सगलीं फेस्टिवलां विचारता कडेन आमी प्रमोशन करपा जात्रा पात्रां सगळे वयताले हय, दॅट इज आतां- नो डिविजन एमॉंग आतां अस दिवाळेच्यो नेवऱ्यो खावन सोंपता म्हणजे क्रिसमसाचे सुरू जातले होय. हाचे तांकां देव बरें करूं हांव वायंड अप करता तुमच्या खातीर आमकां जाय जाल्यार आमी 2 वरां सुद्दां उलोवंक शकता तुमच्या रेड कार्पेटी खातीर लास्ट वर्ड प्लीज जेन्ना जेन्ना तुमकां फेस्टिवलाक वयपाचो चान्स मेळटा जे फिल्म लवर आसा ते वचात आनी गातन मुवी जंय आसा ते पळयात दिनेश भोसले हांच्यांनी डिरेक्ट केल्ले आसा सो एकूच मेसेज कारण जेन्ना तुमी पळयतले तेन्ना आमकां तितलोच बरें दिसतलें आनी तुमी आमकां फिडबॅकूय दियात थँक्यू हाचे क्रिस कॉमेडी रोमॅन्स ड्रामा दॅट्स क्रेझी मोगी विच इज प्रोड्यूस बाय सर दुर्गा प्रसाद आनी जे हांवें डायरेक्ट केल्लें आसा तें प्लीज पळयात आनी तुमचो मोग दियात हाचे दुर्गा प्रसाद सर प्रमोट द कोंकणी मुवीज द वे यू आर डुईंग इट येस कोंकणी मी पळया आनी सगळे नवो कलाकार येयला ताका आशिर्वाद दिया आनी ताका तुमी आशिर्वाद दिलो जाल्यार आनीक बरें ताका एक्टींग करपाक जाता आनी सोड कोंकणी मुवी पळोवंक जाता सगळ्याक देव बरें करूं ओके जॉन बाब आनी एक पाट रिक्वेस्ट हांवें सांगिल्लें आम गोंयकार म्हणल्यार वर्रात
सो आमगे तियात्रूय ह्या वर्रात गोंयकारांनी उंचले पांवड्यार पावयलें कोंकणी फिल्मांय उंचले पांवड्यार पावयलें सो तेणें सांगिल्ले ते भाशेन घाताक आनी गिफी पळय इतलीं कोंकणी फिल्मां आहाय चोयाय आनी आमगेलें क्रेझी मोगी हेंवूय चोयाय 7 तारखे डिसेंबराचे पाय तियात्री सोलां 7:30 PM प्रिमियर शो आनी मागीर रोखडें येशिंकूय आहा पुत्तून थिंगाय आहा आनी जितलीं कोंकणी फिल्मां फुडारां येतलीं ती फिल्मां तियात्र सगलीं चोयाय कोंकणी भास वयर दवरया तियात्र फिल्मां वयर दवरया आनी गोंयकार म्हणटा ताकाय उंचली पांवड्यार दवरया हांवें सांगिल्लें ते भाशेन आमकां रिस्पेक्ट आहा थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज वी आर ऑर्राद गोंयकार वर्रात गोंयकार देव बरें करूं जॉन बाब हे आशिल्ले आमचे वर्रात गोंयकार इन इफी आनी वी आर प्राऊड की गोंयकार सद्या इफी गाजयता आनी मातशे वेळ उपरांत ते रेड कार्पेटा वतले तुमी गोवा न्यूजाक पळयल्यात ती रेड कार्पेटी तुमकां पळोवपाक मेळटली देव बरें करूं तुमकां एक्चुअली वेळ दिलो म्हणून उर्मेश बाब तुकाय देव बरें करूं थँक्यू आनी गोवा न्यूजा बाबूय थँक्यू आणि मग परतही मेळटले आमी हय तुम्ही तर सांगला यू विल कीप ऑन प्रोड्युसींग मुवीज सो तुम्ही सगळ्यांक मेळटले तुमी पळयतात गोवा न्यूज ऑफ युअर फेवरेट वेबसायट कोण बरें कॉन्टेंट आहे माझे कडेन हाडलो हय सर ते मायक दिया आयकपा खातीर ते प्रोड्युसरान अशें म्हणप म्हटलें हय ना कोणाचे कडेन बरें कॉन्टेंट आहा ते म्हजे कडेन हाडा म्हाका आवडला जाल्यार मुवी काडटा अरे वा दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट हे मातशें म्युजीकशें दिसतलें खुबशे जाणां ओके तुमी पळयतात गोवा न्यूज ऑफ युअर फेवरेट वेबसायट कीप वॉचिंग अस आनी आमकां हे पळोवन फक्त वचनाका मातशें फॉलो बटन दामा कारण फॉलो बटन दामतले तेन्नाच आमचे बी मातशे व्ह्युअर्स वाडटले जॉन बाब आनी कितें सांगपाक सोदता सांगिलां फिल्म चोवपाक हांव आनी एक फाटी म्हज्या क्रिस्ताच्या आनी आख्खे टिमी नांवान सर दुर्गाप्रसादा काळजा खोलायसान देव बरें करूं म्हणटा हांव सदांच तेजो उपकारी कित्याक तेणें म्हज्या व्हडले चेड्यालें क्रेझी मोगी फिल्म प्रोड्यूस केलें म्हूण कित्याक एक फिल्म प्रोड्यूस करप म्हणजे फोकाण न्हू हय इट इज फॉर द लव ऑफ कोंकणी एंड कोंकणी फिल्म देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें करूं तुमी पळयतात गोवा न्यूज ऑफ युअर फेवरेट वेबसायट कीप वॉचिंग